नुव्या सबस्टेन्शियल 7,597. मडगांव दिगंबर कामतीचो मतदारसंघ बीजेपीन ऑलमोस्ट 1,128 लीड काढल्या. म्हाका दिसता लास्ट इलेक्शन जर सोडलें ताजी पयलींची जी 2 असेंब्ली इलेक्शन आसा दिगंबर कामतीची तेन्ना ताजी स्वताची लीड ह्याच रेंजी भितर आसताली. सो इट इज व्हेरी क्रुशल. फातोर्डा दामू नायकान जाका तुम्ही कॅम्पेन आउटसोर्स केलं म्हणटाले काँग्रेसीचे त्या विजय सरदेसायाच्या स्वताच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर दामू नायक हॅज टेकन अ लीड ऑफ 438. कुर्दोरी जो रेजिनाल्डाचो स्वताचो मतदारसंघ थंय ताका सबस्टेन्शियल 7,000 लीड मेळ्ळा. पूण हांव इंट्रस्टिंग एकच गजाल सांगतालो की सालसेती भितर काँग्रेस एक्सपेक्ट करताली अरावंड 60,000 लीड. जाका लागून ते कॉन्फिडंट दिसताले की आमकां 60,000 लीड जर मेळ्ळी जाल्यार आमी दक्षिण गोंय जिखपा शकतात. पूण हे जर टोटल केली काँग्रेसीची लीड मडगांव आनी फातोर्डा काडून जाल्यार काँग्रेसीक 30,801 एक्झॅक्टली हाफ ऑफ देअर एक्सपेक्टेशन मेळ्ळा. आनी म्हाका दिसता नरेंद्र सावयकराचें मार्जीन आसा तें 32,000 आसा. सो गणित खंय चुकलें काँग्रेसीचें तें कळटा. इंट्रस्टिंगली मायनिंग बेल्ट जंय प्रत्येक म्हणटालो की घडये तो बीजेपीच्या विरुद्ध वचपाक शकता थंय पळयात मायनिंग एरियाची स्टॅटिस्टिक्स आसा. केप्यां ज्या जाग्यार काँग्रेसीक लीड मेळटली म्हूण दावो करताले थंय बीजेपीन 1,721 काडले. कुडचड्यार 5,788, सांगे 7,714 आनी सावर्डे 11,843. आता इंट्रस्टिंगली ही जर टोटल केली जाल्यार ही टोटल जाता 27,066. सो मायनिंग बेल्ट लीड जो घडये बीजेपी विरुद्ध वतलो अशें म्हणटाले दॅट हॅज न्यूट्रलायज्ड लीड इन सालसेत. That 30,000 lead in Salsette. Jan, how are you looking at this statistics? 2-3 quick points from Yeah. One, from the statistics you've just presented, very interesting. Kaitu Miki have not delivered, quote unquote. We hear, we read that they have not really. 5,058 is the Congress lead in Benali, and nearly 8,000 is the Congress lead in Nuve. Yet, the BJP, as you pointed out, has more than easily made up for this. I am very intrigued by Fatorda. I am not usually given to conspiracy theories, but I find this very, very interesting. As you said, it was outsourced literally the Congress campaign to an independent MLA. And as we were talking before the program, this is not just 438 plus for BJP. It is 438 plus the 2,000. For Damu Naik. That's right. Where Damu Naik was trailing during last assembly election. So Damu has made up that lead. Correct. Plus he has given additional lead. Also he has sent a signal to his own party that he's not quite finished, which is interesting. So Kortari obviously Congress was expected. The second thing, mining. Now, as you said, at a statistical level, yes, it makes up for the Congress lead in Salsette. But I think not just the south mining areas, but overall, just as the whole election result means, I think Khalid Babu was saying that, to deliver now is the idea. I think at the local level for the Chief Minister itself, now he has got, his government is in a majority. He has actually managed, and this is a subject for debate, but I feel he has managed to not use the usual intermediaries, whether it be church, whether it be media, to try and appeal to a significant section of the Goan population. Even if he has succeeded 20% there, given the party, it's a huge thing. He's got overwhelming support from the south mining areas. So overall in the south, I think it's a great responsibility also for the Chief Minister. Okay. Not just the Prime Minister nationally. Okay. अरे बाब तुम्ही कशी पळयतात कारण सालसेत इज इंटरेस्टिंग. सालसेतीची लीड मायनिंग बेल्ट न्यूट्रलायज करता आणि काँग्रेसीच्या एक्सपेक्टेशना परस हाफ सालसेतीक लीड मेळटा. हांव पयलीं नावेली कडेन वता आनी दीस इज अ मॅसेज टू आवेतान फुरतात कित्याक जाणां थंय काँग्रेसीक लीड मेळ्ळेली आहा. जंय चर्चिल मत फोडून बीजेपीक फायदो जातलो अशो अंदाज आशिल्लो. म्हणजे ऑलमोस्ट 2200 मेळ्ळे. 2200 ऑलमोस्ट 2000. येस. म्हणटकूच थंय बीजेपी कितली आसा पळोवचो पडटलो एक. आनी जशें ईशान बाबान सांगलां नुवे आनी बाणावली हे 2 तर गेल्याच बीजेपी कडल्यान सद्या तरी. आनी मडगांवचो मातसो
इंटरेस्टिंग जाला म्हणजे दिगंबर बाबाक बरेच हाचे फुडली 2.5 वर्सां जी आसात ते बरेच हाणें काम काडचें पडटलें अशें दिसता. आनी तुमी आतां मायनींग एरियाचे म्हळें पण आउट ऑफ 4 मायनींग कॉन्स्टिट्युएन्सीज इन साऊथ गोवा 3 आर रिप्रेझेंटेड बाय BJP MLAs. म्हणटकूच तांचें थंय काम बरें आसा किंवा तांणी आपली पॉप्युलॅरिटी दवरल्या टिकोवन असो ताचो अर्थ जाता. फक्त उरलं ते एक बाबू कवळेकराचें केपें. थंय सुद्दां BJP हॅज सक्सिडेड. मे बी बिकॉज ही इज ऑपोजिशन MLA. म्हाका व्हडलेशें हें दिसना तातूंत. हांव आतां सामको मडगांवकार एनालिस्टा मरे हांव मडगांव आनी फातोड्डा विजय सरदेसाय आनी दिगंबर कामत तांणी ही सालसेतीची ही बाकीची न्ही फक्त मडगांव फातोड्डा कशी पळोवपाची तुमी कशी एनालायज करपाक? कितें जाणा आमी डिस्कस पळय करतात तेन्ना आमी कितें डिस्कस करतात की काँग्रेस वर्सेस BJP डिस्कस करता आमी. हांव सामको दिगंबर आनी विजय म्हणटा. ना वॉट एवर पूण हें पळय इलेक्शन पळय जालां पार्लमेंटरी साऊथ गोवा तर पळयलें इट इज रिजनल वर्सेस BJP. काँग्रेस खंय दिसलीच ना. ते आउटसोर्स केले म्हण हांवें पळय एक कंप्लेंट एटिट्यूड पळय करतात ते पळय विजय सरदेसाय ते घेवन बशिल्ले नाशिल्ले जाल्यार ते कोणूच घेवन बसनाशिल्लो. आनी तुमी नॉर्थात तर पळयलें एगेन इट इज नन वर्सेस BJP कोणूय ना. रवी नायक आसा स्टार्टिंगाक मागीर नाच. सो एक्चुअली इट इज नॉट काँग्रेस वर्सेस BJP इन दीस पार्लमेंटरी इलेक्शन. आनी आतां आमी पळय सालसेतीची पळय उलयता मडगांव फातोड्डा तुमी कशी पळयतात? इज दीस अ वॉर्निंग बेल फॉर दिगंबर कामत? ऑफकोर्स नो इट्स अ वॉर्निंग बेल. आनी हें कित्याक जालें जाण तूं आपल्यालें अस्तित्व दवरपाक आमदार फुडें आयले ना. आय एम नॉट टॉकिंग ऑफ फातोर्डा आमदार खूब फुडें गेला आपलें अस्तित्व दवरपाक. तो रावलो ना घरा कडेन खूब फुडें गेला. ही हॅज वर्कड इन द फील्ड. पूण मडगांवचो आमदार पळय आसा तो फुडें आयलो ना. ताणी बेश्टे एक म्हळ्यार कितें आसता उदक लावपा खातीर 2-3 कडेन एक फावटी आपल्या मारल्या वचून हे फ्रँकली सांगता. सो तागेलें अस्तित्व ताणें सांबाळपाक जाय आशिल्लें आनी ह्या फिगरान ताका तें कळपाक जाय. दॅट इज वन. सालसे सदांच काँग्रेसी बरोबर रावल्या. आमी तर म्हणटात न्ही कायतू आनी कोण मिकी आनी बेंजामीन तांणी डिलिव्हर केली ना अशें म्हणटात बिकॉज लीड मेळ्ळी ती काँग्रेसी मेळ्ळ्या. पूण दे हॅव स्वेटेड ऑन द फील्ड. खऱ्यांनीच पोलिंग डे आनी पोलिंग दिसा पयलीं दीस 3 MLAs हॅव स्वेटेड फॉर द BJP ऑन द फील्ड इन ऑल रिस्पेक्ट्स. इन ऑल रिस्पेक्ट दे हॅव गॉन डोर टू डोर, दे हॅव गॉन हाऊस टू हाऊस आनी तांणी सगळी तरेची आमिशां उजार केल्या. करेक्ट बिकॉज सालसे दे स्टूड विथ द काँग्रेस. But Prabhakar Babu, and that may be that silent vote. That may be that silent. But Prabhakar Babu, do you think the BJP leadership will recognize that they have sweated and toiled on the Definitely, because I think Manohar Parrikar has seen it with his own eyes because he was camping there. So what the way they were sweating. So what shape do you think this recognition No, will take? but this is but these figures is also a warning bell for those MLAs. That लोक सांगले म्हण आयकना. सालसेती भितर काँग्रेसी लीड मेळपाक द मेन फॅक्टर इज मोदी हिमसेल्फ. बाकी कडेन लीड मेळपाक BJP द मेन फॅक्टर इज मोदी. पूण सालसेती काँग्रेसी लीड मेळपाक ऑल्सो द मेन फॅक्टर इज मोदी. बिफोर वॉट आय से. एक गजाल दिसता की खंय तरी बाले किल्लो ढासळपाक लागला. येस, एकंदरीत काँग्रेसची जी कितें हांगा स्ट्रक्चर आसा गोव्यान जें आसा तें गेली कांय वर्सां ढासळ्ळां. आनी हो बाले किल्लोय ढासळटा. आमी ओपनली कबूल करपाक जाय. कित्याक ऑर्गनायझेशन लेवलचेर पार्टी सामकी फेल जाली आनी लेजिस्लेटिव्ह विंग जो आसा तो आसा काय ना हो प्रश्न काँग्रेसवाल्यांक आनी आमकांय पडला. त्यामुळे जातलें कितें आनीक बरें. ह्या सगळ्या पार्श्वभुमीचेर काँग्रेस कडेन अजुनूय वोटर्स आसा ते दिसता. परंतु लॅक ऑफ लिडरशीप, लॅक ऑफ ऑर्गनायझेशन, लॅक ऑफ कमिटमेंट आनी खंय तरी पळून वचपाची प्रवृत्ती अशें दिसूंक लागलां काँग्रेसच्या नेतृत्वाच्या बाबतींत. काँग्रेसचे जे प्रमुख जे काही त्यांच्या दिसूंक लागले आनी तो परिणाम आमकां दिसता. आनी भरीक भर म्हणून देशभर एक जी लाट निर्माण जाली. मोदीचो जो कितें प्रोपेगंडा मशीन ब्लिट्स क्रिग अशें ताका आमी म्हणटात तो जो ताणें सुरू जो केलो तो इम्पॅक्ट जनतेच्या मनाचेर जाल्लो आसा. ताणें जी कितें आश्वासनां दिली आतां काळो पयसो कितलेशे लाख कोटी रुपया भायर आसात तो आपूण हाडटलो. So BJP has managed to sell their manifesto of hope. Definitely. They have succeeded in selling their manifesto of hope. Exactly. They have sold dreams which I don't know whether they will be
at all. They have succeeded in marketing them. Marketing. ओके They have succeeded. हांव आतां प्रमोद वारा वता. राजेंद्र बाब म्हाका एकच गजाल सांगात, ही जी स्टॅटिस्टिक्स तुमकां तर मायनिंगाचो बरो अभ्यास आसा, हे मायनिंग एरिया मनोहर पर्रीकारा बरोबर कित्याक रावली अशें तुमचें मत आहा? मागीर आमचे बरोबर मायनिंग एरियांतलो MLA आहा, सो तुमी पयलीं सांगात. आतां हातूंत पळयलें न्ही, हय मय आनी हांव कंपेर कित्या बरोबर करता हें इलेक्शन हांव सांगलेल्या 2012तल्या असेंब्ली इलेक्शना बरोबर कंपेर करता. आतां मय आनी सांखळी पळयात, दोग जाण ते आमदार आसात, अनंत सेठ आनी सावंतबाब. अनंत सेठाक 6000 मतांचे लीड मेळिल्लें आपल्या लेखा, पूण ह्या फाटी ताणें तें इन्क्रीज करून 10,000 केलें. सावंताक 7,000 मेळिल्लें तें ताणें वाडोवन 8,700 केलें. म्हणटकीर तांकां जी लीड मेळिल्ली ती सुद्दां तांणी वाडयल्या. म्हळ्यार हातूंत दाखोवन दिता की हातूंत भितर कितें तरी मोदीचो फॅक्टर आसा. दुसरें सावथाक सावड्ड्याक गणेश गांवकाराक 2,000 मतांची लीड मेळिल्लें, ताका सगळी 10,000 मत मेळिल्लीं, पूण ताणें लीड 12,000ची घेवन दिली. सुभाष फळदेसाय पळय, ताका 7,300 मतां पडिल्लीं आनी लीड फक्त 500 मतांची आशिल्ली. 450 मतां ताणें 7,700 लीड घेवन दिली. ताका आपल्याक जितली पडिल्ली मतां ताज्याहून चड लीड घेवन दिली. कुडचड्यार बदल जाल्लो आहा. कुडचड्यार काब्राला 14,000 मत पडिल्ले आनी तो 9,000 मत लिडान जिखिल्लो, पूण हांगा फक्त 5,700चीच लीड मेळिल्ली आहा. म्हणटा ती कन्सिस्टंटूय ना. नॉर्थाक कन्सिस्टंट आहा पूण सावथाक कन्सिस्टंट ना. कॅपी उलटी जाल्ली आसा. सो दॅट कन्सिस्टन्सी इज नॉट देयर. बट तुम्ही एक गजाल मान्य करतात, पण इतली सगळी जावन सुद्धा नेगेटिव्ह प्रोपागंडा जावन आय स्टॉप मायनिंगाची टेप वाजोवन सुद्धा लोक बोलले नात. हांव पळयता की मायनिंग एरियाज आनी थंय फक्त मायनिंग हो इशू नाशिल्लो. जसो मोदीच्या अगेन्स्ट सालसेताक जसो वोटींग आशिल्लें, तशें हांगा उलटें आशिल्लें. मोदी जाय म्हणून आशिल्लो. सो मोदी जर आयलो जाल्यार प्रश्न सुटपाक चड बऱ्या पडटलें अशेंच न्ही. मोदी जाय असो तांचो हो आशिल्लो. ताका मायनिंगाक कंपॅरिजन नाशिल्लें. कित्याक तुमी आतां इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ मायनिंग मोदी जाय. मॅक्सिमम 20-25% मायनिंगाचेर डिपेंड सगळे 100% मायनिंगा बेजाचेर वोटींग करनात. ऑलमोस्ट 60-70% डू नॉट वोट बेस्ड ऑन दॅट. सो तें पळोवपाक गेलें जाल्यार चडसो मोदीची वेव ती थंय उपयोगाक पडली त्या भागाक. काँग्रेसीक बादली. आनी दुसरी आनी एक आसा की डबल एज सोर्ड आसता. हांव जेन्ना कॅम्पेना वतालो न्ही तेन्ना खूब जाण म्हणटाले तो एक कोण गुजराता साकून पाद्री आयिल्लो पळय तो. That has created little different thing in these areas. So all that propaganda of church, propaganda of church polarized majority. May not be by church, but चर्चीची कोणी म्हणली ना. ह्या पर्टिक्युलर पर्सनाचे राजेश प्रमोद सावंताक येता न्ही आता ह्या चर्चीची मुद्द्याचेर येता. चर्च इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. द अदर पॉइंट इज काँग्रेसा कडेन ऑर्गनायझेशन नाशिल्लें इन ऑल दोज कॉन्स्टिट्युएन्सीज. सामकें. सो दॅट इज द थिंग. देयर इज नो ऑर्गनायझेशन ओनली. ओके प्रमोद बाब, तुम्ही कशी पळयतात मायनिंगांतल्यान जो सपोर्ट मेळ्ळा तो, आनी सालसेती भितर तुमी सालसेत जिखली ना पण तुमी ती काँग्रेसीकय तशी जिखपाक दिली ना. कशी पळयता ह्या दोन्ही फॅक्टर्सां कडेन? पयलो विशय मायनिंगाच्या बाबतीत पळयता आसतना मायनिंगांतल्या सगळ्या लोकांचो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारांचेर विश्वास आशिल्लो आनी तेंच्यांनी ज्यो मायनिंग भागात ज्यो स्किमी दिल्यो, मायनिंग वेवसाय बंद पडल्या उपरांत ज्यो तेंच्यांनी येवजण्यो दिल्यो, मागीर ती मायनिंग पॅकेज आसूं किंवा मायनिंग लोकां खातीर जे लोन बँक्स जे हे करताले तेच्या खातीर सपोर्ट दिवपाचो आतां सपोर्ट प्रायस तेणी डिक्लेअर केलो. त्याच बरोबर मायनिंग भागांतल्या लोकांची ज्यो नोकरी गेल्यो तांच्या खातीर हाफ पेमेंट दिवपाची जी वर्क लेबर्सां खातीर जी हे केली. जवळपास ट्रक्स बेनिफिटेड जाले, मोर दॅन 8,000 ट्रक्स बेनिफिटेड आनी इंडिविज्युअल लेबर्स मोर दॅन 2,000 इंडिविज्युअल लेबर बेनिफिटेड ते डायरेक्ट जाले. आनी जो उरलेले इनडायरेक्टली तेंच्यांनी जितके जाणां आपूण बेनिफीट करतलो म्हणून तेंच्यांनी ऑलरेडी डिक्लेअर केली, तेंच्यांनी पॅकेज काडून सेपरेट दवरली. आनी मायनिंगांतल्या पुराय सगळ्या लोकांचो जरी काँग्रेसवाल्यांनी कितली टेप वाजयली आय हॅव स्टॉप द मायनिंग, आय हॅव स्टॉप द मायनिंग, ते खरें म्हटल्यार ते इतकेंच सांगूंक सोदताले की पर्रीकारान मायन बंद केला, बीजेपीक आनीक मत मारूं नाकात. पर्रीकार मायन चालू करतना म्हणून तेंच्यांनी ती सगळी मोबायलाचेर वाजयली आनी खंय वाजयली, सगळ्याक तीच वाजयली. तेच्या फुडली सिडी तेंच्यांनी वाचून दाखयली ना. पण इतकें आसतना सुद्दां सगळ्या लोकांनी हांगासर मोदी पेक्षाय मायनिंग भागात पर्रीकारांचेर विश्वास पयलो दवरलो. तुम्ही म्हणटात की मायनिंग बेल्टांतलो जो वोटिंग आसा दॅट इज पर्रीकर्स क्रेडीट, नॉट मोदीज क्रेडीट. तशें म्हणना